आज जे आमी रिपोर्ट चोयला आनी आमी असेंब्लींत हेंच उलयताले की प्रवा इज अ फेलियर. प्रवा हॅज बीन जस्ट अ फेस वॉश. म्हणजे जे हे सरकारा गेले कोरन्यो ज्यो आहाय म्हादय विकून दिली, सेल केलो, जे भाशेन जमन्यो आहात विकून दिताय ते भाशेन जी म्हादय ते विकली ते म्हादयीचे सोन डायवर्ट करपा म्हणून हो प्रवा घडून हाडलो ताकी जो सरकारागे जो फेस आहा तो फेस साल्वा करपाक आनी इलेक्शनाक सगळो घुसपागोंडळ करपाक आमी असेंब्ली हेजे उलयले. असेंब्ली हेजे आमी सारके स्ट्रॉंगली वी टोल्ड ईच अँड एवरीथिंग कित जावपा आहा ते आनी कित कोन्न कोताय ते. जावं ते टायगर रिजर्व जावं ते फॉरेस्टेशन जावं कितेंय ऑल द रिजर्व्साचे आमी उलयले. म्हादय फर्स्ट म्हूण आमगेलो सदांच एक उरलो आसलो. पूण आज जे आमी उलयले तेंच सारकें जायत येता. चोयल जाल्यार आज हें डायवर्जन आमी गेल्ले थिंगा. आमी आमगे बाब राजेंद्र केरकरा घेवन गेल्ले. हांव खूद गेलां, हांव देंवलो थिंगा. हांवें चोयलां उदक कित कोन्न डायवर्ट जाता तें. सो हांव सांगलो खबरो सांगना. वी आर द फर्स्ट. आम आदमी पार्टी गेले आमी सगळे जे व्हॉलंटियर आहाय आमी खूद वचून चोयले आनी आमी हे डायवर्जनाचे सांगत आसले आनी ते जे बॅरियर घाला त्या बॅरियरांतलें उदक वयता तेंय सांगलोलें. पूण आज हेजेर खूंय काय कांयच ना. आज खूंय काय गोंयकारांक जाण जावपा बरें पावसांत पणजेच्यान उदक आसना. असेंब्ली आमी सगळे आमदार आयकले उलयले ते ऑपोजिशनाचे न्हू, रुलींग उलयले उदका लागून. सगळे आमदार आज हांव नांव घेवपाक लागलो जाल्यार सगळ्यांगे पोतान रिएक्शन येतलें. पूण सगळ्यांक चोयलां उदक ना. पावसा तेंपान जेन्ना जुलय ऑगस्ट असेंब्ली आसतना आनी जेन्ना म्हादयाचे हे सिरियसनेस घेयनाय, जेन्ना हो प्रवा इज गोइंग टू बी अ फेलियर विच इज नॉट एक्झिक्युटिंग करेक्टली. प्रवा जी आमी तेन्ना एक कमिटी काडली, हाऊस कमिटी काडली, ते हाऊस कमिटी मेळ्ळे हूंय. वेर इज द कमिटमेंट ऑफ द हाऊस कमिटी. ताबडतोब हाऊस कमिटी मेळपा जाय विथ डेडलायन्स ऑफ एक्झिक्युशन. डिसिजन घेयली म्हणून जायनाय. परत 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 घुसपोड कित जाय आनी कित जाय. बीजेपी कार्यकर्त्यांक आज हांव विचारपा सोदतां व्हॉट डू यू ऑल वॉन्ट और क्या चाहिए तुम्हें. काल तुमगे कार्यकर्ता मारलो, सगळ्यांक चोयलां सांगपाक कितें जालें तें. तुमकां जाये की तुम सगळे उदक नासतना पातिसेत जालेले तेन्ना तुम हे सरकाराक उडयतले. तुमकां हें जायें. तुमकां जायें हारें उदक मांडोवी सोन सामकें तेजे इफेक्ट भितर म्हादया पावलोले आनी तेजी सगळीं झाड बियां ती हाऱ्या उदका इफेक्टान मेलोलीं. हें चोवपा जायें तेन्ना तुम हो सरकार चेंज करतले. सांगल्यार समजना आमकां. म्हाका सदां टायम हॅज कम. पीपल हॅव टू डिसायड. हेंक उडोवपा जाय, हेंक बूथ शिकोवपा जाय. सावता आमचे भाशेन बूथ शिकयला, हेंक बूथ शिकोवपा जाय. हेंक समजना, हेंक तकलें कांय ना, हे फोटोबाग उरलोय. सो प्रवा इज अ फेलियर. प्रवा इज जस्ट अ फेस वॉश. प्रवा इज अ ब्लफ. आणि आज हो ब्लफ म्हूण हें कळोन येता. सो नाव द ओनली सोल्युशन इज दॅट हाऊस कमिटी मस्ट रिएक्ट, मस्ट कम अप विथ स्ट्रॉंग डिसिजन्स हाऊ टू डू अँड वॉट टू डू. नाजाल्यार हे प्रवागे भानगडेन म्हाका सदां हे सगळे गोंय काबार जातले. उदक डायवर्ट केलें, जमीन तुमी डायवर्ट केले, जमीन विकल्यो तुमी. आतां तुमी चोयतले की हे दोंगर आनी दोंगराची जी झाडां आहाय म्हादया तेंकोन ते सगळे पेड्डे जातले. कित्याक आज गोंयकारांक जावन जावपा जाय समहाव म्हादय इज कनेक्टेड टू मांडोवी आनी मांडोवीतून हारें उदक आतां हें जरी तरी म्हादया उदक आमगे भितर येता तें बंद जाता. हारें उदक आनी भितर असोच रावतलें. हें चिंतपा जाय. हांव गोंयकारांक आज एक चिंतपा लायता. मांडोवींतलें उदक हारेलें भितर असोच रावतलें आनी जितलें हारें उदक भितर वयता कित्याक भितर वयता कित्याक फ्रेश वॉटर कमी जायत रावतलें म्हादया डायवर्जनाचेर. आनी जे जितली जमीन आहा, जे जितले व्हेजिटेशन आहा, इकोसिस्टम जो आहा, ज्यो मनजात आहाय, जे बर्ड्स आहाय, जे जनावर आहाय, जी झाडां आहाय ती सगळीं हाळ्या उदका इफेक्टाचे ते सगळे मोतले. आनी ते मेल म्हणटरी हे सगळे थिंगाचे बायोडायवर्सिटी इम्बॅलन्स जातलें. सो इट इज गोइंग टू बी अ बीग इम्पॅक्ट, बीग फेलियर ऑफ आवर गव्हर्मेंट वन्स ऑल दीस थिंग्स हॅपन. एंड आमी फकत पिक्चरायज करूं मागता लोकां कडेन की लोकांक आहा आम एज अ आमदार आमी असेंब्ली उलयताय, आमी प्रेशर घातले हाऊस कमिटी फंक्शन करपाक, बट लोकांक आज जें कळोंक बरें हे कित करताय ते. सो वी स्ट्रॉंगली डिमांड that the House Committee should call for a meeting, have strong discussions with execution deadlines in order to ensure that the Madhai is being restored back again, brought back again with deadlines. आणि हो स्टेटमेंट जायो चीफ मिनिस्टराक वचून आमकां स्टेटमेंट जायो की तुकोडे केन्ना देखून म्हादय बॅक ऑन आवर सायड हाडपा जाता.
आनी हो स्टेटमेंट जावं की आपण जरी तरी हाडपाक शकना जाल्यार गोंयकार तूं आपल्या वोट मारनाकाय. हें बीजेपीचे स्टेटमेंट आमकां जाय. आनी कापस्ताद आहा जाल्यार बीजेपीन हो स्टेटमेंट दिवचो की इफ बिफोर 2027 म्हादय डज नॉट कम बॅक टू गोवा, डू नॉट वोट फॉर द बीजेपी. आय वॉन्ट द स्टेटमेंट फ्रॉम द बीजेपी. आनी हांव गोंयकारांक उलो मारता की आमकां हाडाय निवडून 2027 आनी तुमकां 3 ते 6 म्हयन्या भितर सगळी मांडावळ करून वी वील एन्श्योर दॅट द म्हादय इज कमिंग बॅक विदिन अ शॉर्ट प्रोसेस ऑफ टायम.